राम लक्ष्मण सीता तिघा जाणा, राम लक्ष्मण सीता तिघा जाणा. रामाचं म्हणजे कशा पहिले जे जुने आमच्या रणमालातलं आहे, पारंपरिक रणमाला. पारंपरिक रणमाला म्हणजे रामाची झोप मिळत होतं, म्हणजे गाणी सगळी मिळत होतात. राम लक्ष्मण सीता कोण हाडप ना, काय हाडप ना, ते गाणी मिळत होतात. आणि हे सोंग ढोंगा घाला, सोंगा न्हू ढोंगा. ढोंगा म्हणजे कशी आता गवळी येयलो, कसं धनगर येयलो, म्हालो येयलो, अशी ती रणबाणी रातभर चलपाची. 3 सालां जर 9 सुरू केली जाल्यार सकाळी 5 वरांमेरेन ती रणबाणी चालू करपाची. तातूंत राम लक्ष्मण सीता अशें कांय हाडी नासलें. हे केन्नाच्यान हाडूंक सुरवात जाली राम लक्ष्मण सीता. पयलीं हाडी आमच्या ल्हानपणांत ते एकच, राम आनी हे कोण टाटिका वध करी रणबाण्याक. म्हणजे टाटकाचे सोंग करून हाडचें, राम तयार करचें आनी ताणें बाण मारपाचो आनी ते टाटकेक मारपाचो. इतकोच विशय पारंपरीक रणबाण्याक चालू आसलो. आनी हे जे राम लक्ष्मण सीता रावण मारुती हें जें सगळें जालें, हें जेन्ना विनायक खेडेकरान हांगा रणबाण्याक बसयलें दत्तीचे, म्हणजे हे सोंगां आनी ढोंगा दोनूय तेणी मिक्सअप केले. म्हणजे हे आमी ढोंगा हाडटा आनी सोंगां म्हणजे राम लक्ष्मण मारुती ही सोंगां तयार केली. आनी ते दत्तीक तेणी हें करून ते नाट्य स्वरूप ताका दिलें. जे रणबाल्याचें लोकनाट्य अशें तें विशय विनायक खेडेकरान सुरू केलो. आनी तेन्नाच्यान हें रणमालें जें आसा तें रामायणाचेर राम लक्ष्मण सीता घेवन तें रणमालें चालू जालें. एका म्हाका दिसता बरोबर जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं. म्हणजे ह्या संदर्भात 40 वर्सां जालीं. म्हणजे तेंच्यांनी हांगासर ते रणमालें बसयलें, वयर ते दिल्ली पर्यंत पावलें. तें आमकां बसूंक नासलें, ते साखळेकार, वजाळकार आनी जराळकार अशें 3 गांवांक विस्तक करून ते बसयले. आमचे दोगूच आसले, नारायण बर्वे आनी जयंत बर्वे तेंच्या वांगडा मार्गदर्शक. बाकी सगळे ते आसले आनी ते रणमालें तेणी बसयले. हय, रामाचो रामायणाचेर राम लक्ष्मण सीता मारुती रावण हे सगळे आतां येता चालू असो विशय आसा. आमी मी रणबाणी करता हें ल्हानपणा पासून, म्हणजे म्हाकाच खबर ना केन्नाच्यान रणबाण्याक सुरवात जाली. म्हणजे जाणटे आमचे तेंच्या वांगडा आमी नाचप सुरवात केली अशें. पूण हे रणबाणे तेन्ना पासून आमी रामायणाचें रणबाणें चालू केलें. म्हणजे जेन्ना विनायक खेडेकारान बसयलें तेज्यात म्हणजे ते आमकां हें खबर आसली, गाणी खबर आसली. मागीर ती राम लक्ष्मण सीता आमी तयार केली, अशें तें आमी चालू केलें. गाणें मेळ आतां हेजे रामाचें तुमकां म्हणून दाखयता, म्हणजे आसा खूब तें, म्हणजे एक थोडें तुमकां म्हणून दाखयता. राम लक्ष्मण सीता तिघा जाणा, राम लक्ष्मण सीता तिघा जाणा. तिघा चालली निरांजनी वनी, तिघा चालली निरांजनी वनी. निरांजनी वनी गुंपारे बांधल्यो, निरांजनी वनी गुंपारे बांधल्यो. बांधल्यो कड्या पाशणाच्यो, गुंपा बांधल्यो कड्या पाशणाच्यो. राम सत्वान गुंपा जाले सुवर्णाच्यो, राम सत्वान गुंपा जाले सुवर्णाच्यो. गुंपे बांधले राम लोटांगण, गुंपे बांधले राम लोटांगण. दारी बांधले तुळशी वृंदावन, दारी बांधले तुळशी वृंदावन. अशी ते रामाची गितां. तेतून ही सगळें हें दाखयता, म्हणजे कशें राम लक्ष्मण सीता तिघा जाणां, तिघा चालली निरांजनी म्हणून मागीर वनाक वयता, थंय गुंपा बांदता. मागीर राम लक्ष्मण आनी सीता तिघा, लक्ष्मण भोंवता आनी ती राम आनी सीता दोगांय खेळटा, खेळ पाशे आनी पाशांनी खेळटा. म्हणजे हें दाखयलां कशें हांगासून बाळपण दाखोवंक ना, हांगासून दाखयलां कशें राम जो वनवासाक वयता थंयसून दाखयला ह्या रणमाल्यान. जत बाळपणा पासून आसा, पूण दाखयला राम वनवासाक वयता थंयसूनच. आनी रावणाचो वध केला थंय पर्यंत दाखयला. राम वनवासाक वयता, सीतेचें हरण जाता, मागीर ते सगळें मदीं सगळें हें जाता आनी मागीर लास्ट रावणाचो वध जाता. हांगा पर्यंत हें रणमालें रामायणाचें दाखयलें. म्हणजे जर त्या रणमालें ह्या आतां रामाच्या रणमाल्यान जर राम ना जाल्यार रणमाल्याक अर्थच ना. मागीर राम आसा, राम सोडून बाकी खंयचेय पात्र गावूं शकता, पूण राम आनी सीता ही गावूं शकना. राम सीता आनी मारुती ही गावूं शकता, एक लक्ष्मण गावूं शकता, रावणाक गावूं शकता, अशें तें गावूं शकता की रावणाचो मदत करूं ना, रावणाक गावो अशें करूं शकता. पूण राम जर ना जाल्यार त्या रणमाल्याक म्हत्व उरना. बरो कसो रामाचो पोशाख म्हणजे धोतर कमराक पट्टो म्हणजे हें शाल बांदलेली, जांबी, हातीक फुलां बांदलेली आनी गंध बोट्यो घालेल्यो आनी माथ्याक केंसांचो मुकूट आनी गळ्याक फुलांचो हार आनी कांय ना. म्हणजे वस्ती कांय ना. फुलां हांगा बांदता, हांगा फुलां आनी गळ्यांत फुलांचो हार आनी माथ्याक मुकूट हेजो केंसाचो आनी त्या केंसाक फुलां बांदलेली आनी धनुश्य बाण. रणमाल्याक पयलीं आमची पारंपारीक हें आसता, गणेश वंदना जाता. गणेश वंदना जाल्या नंतर मागीर आमचे जत म्हणटा ती गाण्याक सुरवात जाता. गाण्याक सुरवात जाता तशी तशी जी पात्रां येता. सुरवातीक दशरथाचें येता, मागीर गुरू येता, मागीर राम लक्ष्मण येता, मागीर राम लक्ष्मणाच्यान गुरू वनवासाक वयता, म्हणजे हातूंत टाटकेक मारून.
थंय राम गुरू तांकां सांगता ह्या वाटेन चला तुमी म्हणून आनी त्या वाटेन ताटकां येता ते ताटकीक मारतात अशें तो विशय एक पात्र मागीर येत रावता अशें गाण्या प्रमाणे जें गाणें म्हणटा तशें तशें ती पात्रां येत रावता हां हो म्हणजे हे आतां आमी कशें किर्तनान हरदास म्हणटा किर्तनाचो हरदास तसो हो रणमल्याचो हरदास हो सुत्रधार हो सगळें चलयता म्हणजे जो आतां न्यूज आसा आमी हे रणमल्याचे सगळे सूत्र चलयता प्रकार म्हणजे दोन प्रकार आहा एक तर पारंपारीक म्हणजे ढोंगात घालून चलपाचें ढोंगा म्हणजे नक्कली करपाचें सगळें आतां तुमी कशें सांगा तुमची जर फाल्यां तसो हात कुड्या नक्कल करूं शकता शूटिंग काडटा आनी काय करता अशें हय ढोंग अशें ते नक्कली आनी दुसरें म्हणजे हे सोंगां म्हणजे प्रत्यक्षात राम लक्ष्मण ती हाडपाची ढोंगां आनी सोंगां अशीं दोनूय चलता आमच्या जाणट्यांचे सांगायचे रणमल्या म्हणजे कशें तर एक आधी आमच्या हितूर कांयच नासलें न्हू म्हणजे टी व्ही नासली आनी काय ना आनी दोंगराक वयताले सगळे म्हणजे आदिवासीच लोक सगळे असोच विशय तर ते अशें सणाक घरा येवपाचे सुज्ञाक म्हणा आनी कित्याक म्हणा आनी तेन्ना मनोरंजन म्हणून हो कार्यक्रम म्हणजे रणमल्याचो आनी तो रातभर चलपाचो आनी तातूंत मनोरंजन आनी कांय नासलें न्हू असो तो विशय आनी रणमाल म्हणजे त्या माड्या हेजे मांडार करपाचें म्हणजे आनी खंय अशें न्हू देवाच्या हितूरच थंय जेवली पेटोवपाची जेवली पेटोवन दवरपाची आनी रणमाला म्हणजे रणमाल म्हणजे रण म्हणजे लोकांनी थोडे म्हणलें काय रण मारलें म्हणजे आमचे हे आसले कोण हेबर कोण आसले तांकां मारले आनी मगे हे साजरे केले अशें थोडे म्हणटात आमचो विनायक खेडेकर काय म्हणटा रामालें म्हणटा रणमाला हें रामालें म्हणटा रणमालें असो विनायक खेडेकर म्हणटा रणमालें असो विनायक खेडेकर तशें न्हू हें अशें आहा ताका म्हणजे पारंपारीक ताका हें पळोवंक गेल्यार अशें आसा की उत्सव तो म्हणजे आनंद उत्सव हें म्हाका दिसता हजारो वर्सांची परंपरा म्हणजे आमी कोणूच सांगूंक शकना आनी ती कशी अनलिखीत म्हणजे लिखीत ना मौखीक म्हाज्या कडेन आसा ते म्हाजे कडेन बरयल्लें कांय ना म्हाज्या भुरग्यां कडेन आसा ते म्हाज्या कडल्यान तेंच्यांनी घेतला अशें म्हणजे म्हाजो गुरू कोण तरी आसलो तेज्या कडसून तुमी घेतला आनी अशें चलता गुरू म्हणजे आयकून तो शिकयना तेज्या वांगडा वचून थंय आयकूनच ते आमी शिकता कित्याक तो आतां आमी कशें आतां गुरू परंपरा आमी शिकयला तशें तें आमकां कोणी शिकयल्लें ना हें आमी आयकोनूच